पार्ट वन आमी तरी आमगेले घरकडे करचे आशिल्ले थोडे रांदपा बगे हांव तुमकां माहिती दिले. आतां आमी पार्ट टू पळोवया. आज आमी अंतु भितर आनी वरलेले रांदपा बगे आमी सांगताचे अंतु भितरी. आनी एक आयटम श्राद्धा करचे कसं म्हळ्यार खोट्टो, तांदळा खोट्टो, उडीद आनी तांदूळ घालून खोट्टो. ते फुडदिसूच ताची पीठ वांटून घेवका. पीठ वांटूका जाल्यार तशीच खरकट्याक हांवच्यानच एक दनपार जेवणा पशी फुडेंची माथ्यार न्हावन ते खोट्या पीठ रेडी करका. पक्कन जेवण जर तर वांटूच जाल्यार खरकट्याक खायन म्हळ्यार वापस माथ्यार न्हावन जेवण जातना मागीर माथ्यार न्हावन हे खोट्या पीठ वांटून रेडी करका. आतां आमगेलें खोट्टो शिजून रेडी जालो. हांव ताजें सोडवान घेवन मागीर पानार वाडच्याक रेडी करून पुरो ओपन करून हांगा दवरला. अशें शीत जायत आयलें. शिता घालेले बुडकुळ्यां भितर तांब्या बुडकुळ्यांत चडते शीत करचें आमी. हे परस श्राद्धा वेळार करचें. इथं नित्या न्हय, नित्या वासरे जे गॅसारी करचें. श्राद्धा वेळार एक मस्त क्वॉन्टिटी आसता आनी आमगेलो ताका पुराय अरेंजमेंट आसता देखून हांव तांतू भितर करचें तितलेची. आतां शीत जालें अशें सुक्की करुया. एक सुक्की करची क्रम आसा आमी. कसं वेजिटेबल मेळटा ताजी सुक्की करचें. मिक्स वेजिटेबल म्हळ्यार मिक्स वेजिटेबल जाल्यार आमगे थंय हे ज्येश्ठां भितरी मामाल श्राद्ध करतना जीव कडगे आसता भरपूर. त्या देखून आमी जीव कडग्याचे सुकी करची क्रम आतां. एक 4 चमचे नारळाचें तेल हून केलें. सुक्या भाजून घेवया. एक 2-3 टेबल स्पून उडदा दाळ घालता. उडदा दाळीक आनी एक अर्द चमचे मेथी घालता. ते मेथी आनी उडदा दाळीक भितरीची समय 1 टेबल स्पून कोथंबीर घालता. कोथंबीर उणें, उडदा दाळ चड. ते तिन्नी ಒಟ್ಟು करून लायक करून गोल्डन कलर येता भाजून घ्यायला पळयाची. हांव सांगिल्लें न्हू 40 जणांक करतस म्हणून. ते देखून पळय 2 डेस नारळाचे सोय कांतून घेतला. ताका जावका जाल्यार तितले बॅडगी मिरसांग, गांवची मिरसांग भाजील घालता, चिंचाम घालता आनी कसकशी मासोल करता. अशें जीव कडगी पळय शिनून दवरला सान फोड करून 4 चमचे तेल हून करून सासाम पटपटान हांव 3 जीव कडगी शिनून घेतला. ती जीव कडगी तांतू घाल मीठ घाल थोडे उद्दा पापूण ते सान उज्जारी शिजोवन घेता. रान्नीर करता देखून मुळा लागचे न्ही कसले विशय ना. पुरो दाट आयदन. आतां हे सुक्याचे मासोल पळय कसकशी वांटून हे जीव कडगी शिजून जाल्या नंतर तो मासोल घालता आनी ताका उद्दा आसल्यार आट्टून घेता आनी लायक पटपटी आशिल्ले सुक्यांक रेडी जालें. नेक्स्टाक जावका आमकां गोडशें. गोडशें हांव तुमकां सांगिल्लें वरीची सिजनल करचें आमी ह्या टायमार आमगे ते भरपूर पणस आसता देखून आमी गरय करचे चडते. श्राद्ध कार्याक गोडशें करतना एकय तांदळा पायसू एकय गोवा पायस करता जाल्यार आमगे ते पणस आसता देखून आमी कसं करचें म्हळ्यार गरय करतना ताका एक मुष्टी तांदूळ शिजोवन घालच्यो. आतां हांव फस्ट गरयेक 4-5 चमचे तूप हून करून तांतू भितर पळय घर सपूर शिंदिल्लो घालून लायक करून तुपां भितर भाजून घेता. अशें आमगेले जावेन सोय कांतून एक 2 अड्डेस नारळाचे रोसू कांटो रेडी करून दवरला. पातळ तिन्नी रोसू, दोन्ही रोसू आनी सुरवे रोसू घर अशें तुपां भितर भाजून घेतरी ताका गोड घालचें. गोड घालून जातरी ते गोड मेळटा जातरी ताका तिन्नी रोसू मागीर जाय आळावण घालची पण आमी तांदूळ शिजोवन घालता न्हय. जाय जाल्यार मागीर 1 चिमटी मैद की तांदळा पेटीकी मिक्स करून आळावण घालून दोन्ही रोसू ते खतखत येतरी तिन्नी रोसू लास्ट म्हळ्यार फस्ट रोसू घालून आमगेले गरय करून काडची. अशीच आतां आमी पणसा गोडशी कर न्ही जाल्यार तांदळा पायस म्हणून तांदळा पायस कशी करची म्हळ्यार तांदूळ लायक करून शिजोवका. कुकरान सीट काडल्यार जाता नाजाल्यार अशीची केल्यार जाता. पळय आतां म्हाका पणसाक शिजचे खातीर जावन थोडे उद्दा घालून सान उज्जार दवरता. पण तांदळा पायस कशी करची म्हणून सांगता अशें हांव. तांदूळ लायक करून शिजोवन ताका गोड घालचें. लायक मोवाळ शिजोवका ते मुद्दो मागीर ताका गोड घालचें. गोड लायक करून मेळटा जातरी मागीर आमी आतां पळय हे पायसा करता तसची तशीची दोन्ही रोसू फस्ट रोसू पुराय घालून एक रोसू घालून लास्ट रोसू घालून लायक एक पुग्ग येयले कुडले काण तोग्ग दवरून ताका येळा पिट्टी घाल्यार तांदळा पायस रेडी. तशी करचें गोवा पायस गोवांक कण घालून शिजोवचें म्हूण मात्र. तवाका गरयेक गोड घालें ती गोड मेळटा जेवो. तशी पुराय पायसू एकूल एक करचें. गोवा पायस अशा पुरो गरय अशा पुरो एकय तांदळा पायस अशा पुरो ते पुरो एकूल एक करचें. पुराय काय अशी रोसू घालून करची क्रम घेत. घर शिजून जाल्लो तिन्नी रोसू दोन्ही रोसू पुराय घालून न्ही जाल्यार आतां फस्ट रोसू घालता. फस्ट रोसू घालून एक पुग्ग येयले कुडले तोग्ग दवरल्यार आमगेली गरय रेडी जाली. लास्ट ताका इतलें येळा पिट्ट घालून काडल्यार हुनी गरय हांगा रेडी जालें. हें आमकां आतां श्राद्धाचें काम सूर जेवचे पयशे फुडें देवा पुजा करचे कार्यक्रम आसा. ते देवा पुजेक फस्ट आमी शीत आनी गोडशें रेडी करता. आतां शीतय जालें म्हगेलें हांगा गोडशेंय जालें.
नेक्स्ट घारेनी उंबर कशी करची म्हण पळया घारीक पळयाची उडदा दाळी लायक करून धुवून 2 गंटे तिंबोन हांव उद्दां इस्तान कांड व्हरलांगा आतां पळय ताका एक चिमटी मीठ आनी एक अर्द चमचे जीर घालचे आनी कसकशीची एक उडदा दाळीचे 2 जेवो 3 कुडको जाल्ले वाट्टून घेवचे इतलेच सिंपल आसचे चिके सुके वाट्टुका उदका पयश फापुडका मात्र सुके वाट्टुका ते आमकां आतां अशें उंड करूं येवका आतां सಣ್ಣ सಣ್ಣ घारी विंडून नारळेल तेलां भितर तोळण काडल्यार आमगेली घारी रेडी जाता घारी तांबडी तांबडी करून गट्टी जाती लायट गोल्डन कलर आयल्यार आमगेली घारी रेडी जाल्ले नेक्स्ट उंबरे पळयाची उंबरेक हांव 1 कप हळद सांगता 1 कप तांदूळ लायक करून 2 गंटे धुवन तिंबोन उद्दां इस्तान कांड व्हरका मागीर ताका 1 कप तांदळाक 1 टेबल स्पून सोय 1.5 टेबल स्पून फोव आनी जावका जाल्यार गोड 1 चिमटी मीठ आनी 2 कदळ केळें हें पुरो ಒಟ್ಟು घालून वाट्टुका फस्ट सोई तांदूळ आनी गोड आनी केळें आनी चिमटी मीठ घालून एक पण मिक्सरान वाट्टून घेवचें मागीर उद्दां मस्त घालूनच ताका उद्दां घालूनच तें गोड्डा पयश पावता मागीर हो तांदूळ घालून हें वाट्टून ते गोड घालतना पातळ जाल म्हूण लेखूं नाकाची ते तशीच एक अर्द घंटो दवरका वाट्टून अर्द घंटे नंतर फोव घाला देखून ते सुके जावन येतात ताजी सुकी जातर ताजी कन्सिस्टन्सी पळयाची तुमकां तें पीठ हांव दाखयलां पळया ह्या व्हिडिओ भितरी त्या कन्सिस्टन्सी जाता सुकी जातरी मागीर तेल्ला भितरी सण्ण सण्ण उंड लायकोन एक चिमट हाता उदका पयश लावची आनी लायकोन बॉल बॉल आमी पळय गोळी भजन सोडताची तशी हे तेल्ला भितर सोडल्यार लायक मोवाळी भायल्यान क्रिस्पी भितरी सॉफ्ट जावन आशिल्ले परफेक्ट उंबर आमकां मेळटा नेक्स्ट आनी नंदरबाळ केळां फोडी कशी करची म्हणून सांगता ताका पळया 3 स्लायस करून शिंदून घेवची आनी मिठा उदकां भितर घालची ते एक 10 निमिश मागीर ते गोवां पिठाच्यो तांदळा पिट्टे भितर बुड्डोवन तोळण काडल्यार नंदरबाळ केळां फोडी जाली हांगा पळया पुरो जन वासर बिझी आसचे हांगा म्हगेल बाबा बायल मीठ लावन दितस आनी एक जावेन हे मीठ मिरसांग तांदूळ हिंग पुरो घालून फोडीचे मसालो रेडी केला एकली मसालो सारून दितस आनी एकली ते सारयलेले मसाल्याची फोडी पुरो पळयाची तांदळा पिट्टे भितरी कोटकोन दितस म्हाका अशें हांव एक गाण घालून आतां जीव कडगे केळ्यां पोडी तोळून गेली म्हगेली आतां हांव जीव कडगे पोडी तोळू घाला ताका पळय फस्ट 3 मीठ मिरसांग ते पळय वाटिलेले पळय तांदूळ घालून ते लावन दिले ते तांदळा पिट्टे कोट करून मागीर एक पोडी सोडची जीव कडगे पोडी तोळून गेली अशें हांव पागिळा पोडी तोळू घाला पागिळ तेवे तशीची लायक कुरकुरी जावका ते परत फोडी तोळच्या वेळ वता समजी पागिळा पोडी आनी कारात्या पोडी मस्त लेट जावची तोळूक तेला आतां उरांनी उज्जारी आमकां लायक तोळण येता गॅसार म्हळ्यार आमी फस्ट घाल्ले कुडले व्हड उज्जी करून मागीर चिकी सान कोरका नाजाल्यार भायर ते भितर पळय अशें शिजनातल्या वेरी जाता कळ्ळें ते देखून लायक कुरकुरी तोळण काडकात पळय म्हगेल पागिळा पोडी तोळून गेली आतां नेक्स्ट म्हगेल पळय मालगड जाव ती म्हाका हाका कणगा पोडीक मीठ मिरसांग लावन दितस ते वाटिलेले आतां म्हगेल भयणी म्हगेल जावय म्हगेल भयणी ती आतां कणगा पोडी तोळू रबला आनी गारुंबर तळतना कशें म्हळ्यार सुन्नान पुराय सुन्नान एक पंपांच्यो गारुंबर तोळकाकय तशी म्हगेले एकली जाव येवन तांणी पुरो जनय म्हाका तोळच्याक हेल्प करताची अशें आनी म्हगेल नणंद पळय केळी पान पुरो पुसून दवरला आमगे ते आमी केळी पान दवरतरी ताका उद्दां घालचें ना घालून अशें धुवचें आनी ना पुरो फस्ट आमी उद्दां घालून पुरो पुसून दवरचें हांगा पळय यंग जनरेशन्स म्हगेले सून म्हगेले भयणील धुव पुरो जन ताक करचें सण्ण सण्ण काम आसा पळयाची ते परत आनी चंद कोण करताची च्या करचे काप करचे आमकां कसले जाय जाल्यार करून दिवचे ते परत हांगेले काम तांणी ते बारी चंद कोण करता आसची तशें पुरो जनान ओट्टू मेळून श्रद्धेन करची कामाची श्राद्ध म्हळ्यार अशें देवा पूज जाता आसा देवा पूज जाले कुडले नेक्स्ट आनी आमगेले श्राद्धाचें काम पुरो सुरू जालें आतां शाणपणाचें श्राद्ध कोरका जाल्यार पिंड जावका ना ते पिंड जावका जाल्यार पिंडा शीत विंगड कोरका सेपरेट ते सेपरेट कोन्न दवरका मोवाळ जावका ते शीत चिके आतां आमी वाडू स्टार्ट केले पान्नारी बट मम कशी सांगताची तशी वाडचे पुरा कडेन पुरा आमी सम्राजन अशा पुरो देवा पूज अशा पुरो ताका पुरो कशें म्हळ्यार फस्ट पुरो रांदय वाण घेत तर मागीर शीत वाडचें हे कार्यक्रमांत तशें न्हय हाका सुरवेळ शीत वाणू ताजे वयर पुरो वर्ण वाडलें आनी पळय सायडाक नोणचें वाडलें अशें आनी मुगांक अशी वाडली आख्खे वाडच्याक एक क्रम आसा ते भटमाम आमकां सांगताची ताका एक श्लोक आसा ते श्लोक तांणी म्हणटा आसताची तांणी सांगिल्ली वरीची आमी वाडता वचचें फस्ट शीत ताजे वयर वर्ण वाणू एक सायडान नोणचें वाडलें एक सायडा भितर मुगांक अशी वाडली सुकी वाडलें आनी पळयाचें आमी ते तांदूळ घालून गरय केलेली पळयाची गर घालून पायसू आतां ते पायस वाडटस एक सायडाक आतां अशें आनी हे सायडा पायस वाडलो आनी आतां नेक्स्ट आमी पळय
गोड रंदय म्हूण आमी केलेली पळयाची कणगाची नेक्स्ट आनी त्या वाडचे हे इतली रंदय म्हूण न्हय जन चड असल्यार आमी विंगड आनी के मस्त रंदय करताची अळसंद्या उपकार करताची तवशा पचड करताची तशी आमकां कसली जाय जाल्यार गुळां भजी करता एक पंता जाल्यार त्या पुरा पन्नार वाडू ना दाळीतोय करताची आतां पळय तूप घाल्लें हांव ते हाजेरी आनी पुरा फोडी पळय हे पन्नार वाडचे आशिल्ले पुरा पन्नार वाडचे ते बट मम्मान सांगेल कडेन पुरा पंपाच बग पोडी कांड दवरचे ते पुराय बट मामान कशी सांगला ते पुराय आमी तशी वांड दवरचे अंत मध्य भितर खोट्ट वाडला ते खोट्ट वाडचे क्लिप्पिंग मात्र म्हाका मिस जाला म्हूण दिसता खोट्ट पळयना न्हू तुमी तावळ शिजोवन दवरलेले ते खोट्ट हे पन्नारी वाडचे आसा आतां हांगा शाणा तुमकां टेबलार हांव पुरा रंदप रेडी करून दवरलेले दाखयता पुरा रंदप हांगा रेडी जाला तुमगेल घर कडेन श्राद्ध करतना पुरा कोरवस की तुमी कसं कोरवस त्या म्हळ्यार विंगविंगड प्रांत्यान तूं विंगविंगड नमुने करतात म्हण फर्स्ट व्हिडिओर सांगला तशीच आमगेल्या गांवां भितर चिके विंगड नमुनो आसा पुरो चिके थोडे जन आल्ल्या चटणी म्हूण करताची थोडे जन गब्बनी केळ घालून उपकर म्हूण करता काय तशी विंगविंगड नमुनेर करताची तशें तुमी कसं करता म्हूण सांगून उडगासान कमेंट सेक्शना भितर घाला हांगा पळयाचे आमगेले दारलो मनशे बट मम्मान सांगल्या वरीची तांणी कसं पुरा करचेस पळय श्राद्ध विधी त्या पुरा तांणी करत असाची आतां आरती जाल्ली ते जावन मागीर तर्पणांनी पुरा जातरी मागीर जेवणा काम श्राद्धाक करचें आमगेल घर कडेन कसं करचें म्हूण सांगून थोडे मटाक हे 2 व्हिडिओन तुमकां हांव माहिती दिल्ली मी जाव तितले हांव प्रयत्न केले मस्त काम असता तेन्ना व्हिडिओ काडूं मस्त कश्ट जाता आमी एक 40-50 जणांक आमी उठू पुडसून रांदप करता असत तेन्ना ते रांदपा मध्येन तूं व्हिडिओ काडूंक भारी कश्ट जाता आमकां जाल्यार तांत मध्ये आमी थोडे प्रयत्न करून काडलेले आसा आनी तुका कसले चुका मूक जाल्यार तुमी क्षम कोरका तुमकां व्हिडिओ इश्ट जाला वय म्हणलें सगळ्यांक धन्यवाद.